सुरुवात एक गीत घेऊया. S6, पेज नंबर 202, S6. Rodznaradmia Devunie Amchotmian Mirankor Tuvin Kasa Rodzlaiti Sorgavene Korbebor Dirbol Dinar Shekaito Denevotya Devace Mogauso Civisor Dolaptel Tuvatmiace. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी आमचें जिवीत उदीक जेजू आनी बापाय सोबे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जिवच्याक. आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याचो आयतार परब समोर उमथांव. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां सगल्यांक जेजून एकसुरी साणूंक ना, तो आमचे सरशी आसा. तर आमी देवाक आर्गां दिवया. तुमची खासगी मागणी आसा ती मनांत आनी काळजांत दवरात. आनी जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमी ह्या मागण्यांत दवरया. जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात, जीं कोण काजारचो दीस मनयतात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी कोविडाक लागून खूब पेरीग आसात, जांकां कोवीड जालेलें आसा, जीं कोण कामांक ना काम ना म्हणून अड्डुफूड जातात, ह्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक आमच्या मागण्यांत दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आनी आमी जाणो ओ नकळो हाचो फायदो घेता. आमकां पवित्र आत्मो देण्यांनी बोदता आनी तांची फळांय आमचे मदें उत्पन्न करता. पूण आमी खूब फावटी ताका आजीर जावंक ना, पूण जाल्लीं आसा. तर आमी तर पूर्णपणे जावंक जाय जाल्यार आपलेपण आमी सोडूंक जाय आनी देवाक आमी एकवटान रावंक जाय. आमी रावता, मागणें करता खरी, पूण आमी ताका आजीर जायत तर तें अदीक बरें जातलें. आमी जावंक ना जाल्यार ताची कृपा मागया, बोगसणें मागया आनी एकामेकाक पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय ते भाशेन करूंक आमी कृपा मागया. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवा कडेन बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पुदवेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, क्रिस्ता काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर, सोम्या काकळूत कोर. मोहिमा देवा
शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका आदीन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वखणटा आम्ही तुका नमस्कार करता महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काढाय आमची गागलोत को तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवाक उत्सर्गी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती ते बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन मागुया देवा आमच्या सोरपोद्वेदार बापा आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मद्ये विस्तारलोले तुजे पोरजेक तूं पवित्र कोत्ताय शेकान शेक पृथ्वीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबापणान ओत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परकोटणेचे सुरवेक तुवें ओजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दोळाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हणून आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां भयणीन भावनो देवान आमकां आतां नितळ निर्मळ केल्ली आसा शुद्ध केलेली आसा पातकांतली आमकां निवारलेली आसा आतां ह्या शुद्ध निर्मळ काळजान आनी मनांत देवाचें उतर आज आमी चित दिवन आयकुया दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप 50व्या दिसाचे परबे समय तीं सगलीं एका सुवातेर जमलेलीं आसतना ओचीत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकोंक आयलो ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो ती सगलीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्ले गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं मोलबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुसलेमाक वस्त्याक आसलीं हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात हें आयकून सगळोच घुस्पलो तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो ही उलयतात ती सगलीं गालिलेकारांनूय आमचे मदले जोण एकल्याचें देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर पारती मेदी आनी एलामेत मेसोपोटेमियांतलो जुदेयांतलो
आनी कापोडियसांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आसियेंत, फिरिजेंत आनी पांफलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरियेना लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतां रावपी, रोमांतावन आयिल्ले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीज, क्रेश्टकारां आनी आरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खाशा भाशांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोशनाराची प्रितूम उटपट भरतल्या. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाब, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुळींत पडटात. पूण तुजो स्वास सोडची जाल्यार ती रचून येतात आनी पृथ्वीचें रूप तूं नव्यान करताय. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशी ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. पागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सोवे सगलें करता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घोडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी सुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगलीं एकाच आत्म्या सोबे पवित्र स्नान घेवंक एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. उपकाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक soy soy सर्वेस्पराक soy soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy Jezu तुझे बाय रोस्तना तुझ्या बाबाशी आमकां बोर. जेजू पोनोची बोन तूं तुझ्या उतरान आमकां जीवन कर. सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पराक soy सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसूं.
जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारुती म्हणजे बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमचे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन जेजूचेर जॉर्दान नदींत स्नान घेतना पवित्र आत्मो आयलो, तेच परी ह्या पवित्र येण्याच्या फेस्ता दिसा पवित्र आत्मो सगळ्या शिश्यांचेर आयलो. सायबीण माय तांचे बरोबर आसलेली आनी तांकां एक कूड जेजू सोबें घडोवन हाडली. एक आत्मो, एक कूड. जेजू आतां हे कुडींत सगळ्यां बरोबर आसा आनी सायबीण माय तांचे बरोबर. हे भाशेन हें प्रतीक आमी पळोवंक जाय. जशे भाशेन जेजूक पवित्र आत्मो दिल्या उपरांत तो ओराण्यांत गेलो, मागण्यांत रावलो आनी हे परी देवान ताका स्पश्टपणी सगळें आपलो कार्य कितें तो दाखयलो. तेच भाशेन पवित्र आत्मो आमकां प्रत्येकांक दाखयता, कित्याक आमी एक एक सांदो जेजूचो आनी एक सांद्याक तें तें काम करूंक जाय. हें सगळें समजून येवंक जाय आनी हाका लागून आमी सदांच जेजूक आजीर जावंक जाय. जेजू आमचे सोबे आसा, आमचे भितर आसा आनी आमचे भायरूय आसा. ताका लागून आमी ताका आजीर जावंक जाय. आनी आजीरपणाचे मागणें तुमकां ताणेंच सांगलां तें हांव तुमकां सदांच शिकयतां. म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सोबे रिगून रावता. सुस्कार भायर सरतना आमी ताचे सोबे रिगून रावली म्हणटोच मागीर कितें जाता, आमी जें देणी आमकां देवान दिलेली आसा, पयले सुवातेर भावार्थ, त्या भावार्थांत आमी संवसारांत आसात त्योच वस्तू न्हय, पूण ताचेवन खोल ज्यो वस्तू आसात ह्या संवसारांतल्यो त्यो आमकां दिश्टी पडोंक लागता. आतां आमी कोणाकूय पळयलो की ना, तो फकत भायलो आकार. तांचे बरोबर थोडो वगत सारलो म्हणटच तांची चिंतना कसली ती आमकां कळोंक लागता. आनी तांचें जिवीत कळ्ळें म्हणटच मागीर आमकां आनिकूय खोलायेन म्हायती मेळटा. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां सादी न्हय, आमी एकदम खोल जिविताची आनी देव आमचे सगळें भितरल्या भितर जियेता. ताका तर आमी आजीर जायत जाल्यार आमी सगळे वेगळेच तरेन पळयतले. भावार्थान आमी तें पळयलें की ना, मागीर देवाची येवजण कशी आसा ती दिसूंक लागता. जशे भशेन आमचे कुडींत आमी प्रत्येक सांदो आसा तो कसो जियेता, आमी ते भाशेन ताका वापरता. तेच भाशेन जेजू
बापाची येवजणे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां वापरता. आपलो कार्य आमचे सगळें तो कोत्ता आनी हे भाशेन तें घडोवंक जाय. पयल्या वाचपान आमी कितें पळयता, दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता आनी तिसऱ्या वाचपान आमी पळयता की जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे सगळें येता तेन्ना आमी एक कूड जाता. वेगवेगळे सांदे पूण एक आत्मो आनी एक कूड. जशे भाशेन एक सुस्कारांत आमी एका आत्म्यांत आमची कूड मन आनी आत्मो एक घडून येता, तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजू सगळें एक जावंक लागता, एक कूड जाता. आनी हें कशें घडलें? पयले सुवातेर जेरुसलाक जेन्ना हे शिश्य सायबीणमाय बरोबर थंयसर आसलेले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो आयलो. आनी पवित्र आत्म्या आयल्या उपरांत ती कितें करूंक लागली? देवाची खबर परगटूंक लागली. वेगळ्यो भासो, आत्व्यो भासो ती उलोवंक लागली. हें कोणाक कळ्ळें? बाकीचे पळय ते जुद्यो आसलेले ते आयकूंक लागले, हे आमची भास उलयतात. जुद्यो वेगवेगळ्या देशांनी आसलेले पळय ते थंयसर आयलेले आनी ताणें तें आयकलें आनी ते म्हणूंक लागले, कोण घालेले कार न्हय, पूण ह्यो आत्व्यो भाशो कश्यो उलयतात? वय पवित्र आत्मो आमकां आमचे लागीं घडना, तें देवा कडेन घडटा तें आमकां दाखयता. आनी खूब जाणां आमी हें दर दिसा अणभवता, कित्याक आमच्या कडेन तें जायना पूण देवा कडेन जाता. आनी देव आमचें सगळें पळय त्रित्वी आमचें सगळें आसा. जेजूक आमी हाजीर जालीं की ना, तो आमकां बापाक हाजीर करता, कित्याक तो सदांच बापायच्या एकवटान आसा. ताका एकवटली म्हणटच बापायच्या एकवटान आनी तो आमकां शारोती दिता बापायसून आनी आपल्यासून, कित्याक ते दोगूय जाण एक. आनी आमकां ताची घोटाय मेळटा, ताचो धैर्य मेळटा आनी आमी जें जेजू आनी बाप करूंक सोदता तें आमी करूंक लागता, कित्याक जेजू सगळें हें सगळें घडोवंक लागता. ही आमकां देणी ताणें दिलेली आसा. 7 देणी: शाणेपण, जाणवाय, समजिकाय, काळजीदारपण, भोक्तीपण, बूद आनी देवाची भिरांत. ही देणी आमचे मदें सगळे मदें आसात. आनी 12 फळां: विस्वाशीपण, मोग, दुलोबाय, खुशालकाय, बावार्थ, शांती, शेगुणाय, सोशणीकाय, निर्मळकाय, मोयपास, आपदोमावणी आनी बरेपण. ही सगळीं देणी आमचे सगळें आसा आनी आमी सगळ्यांनी ती पळयलेली आसा आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्याच्या जिवितान. पूण जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना हें आमकां कांय दिसती पडना, कित्याक आमी मरोंक लागता, जिविनान आमी. हें आमकां कांय दिसती पडना, फकत संवसारांतलें दिसती पडटा. आनी संवसारांत आमी कितें पळयता? बऱ्यो वस्तू आहा खऱ्यो, पूण खूब वायट वस्तू आहा त्यो आमकां दिसोंक लागतात आनी ताका लागून आमी निराश जावंक लागता. आमकां आनीक उर्बाच उरना. हें देवपण न्हय. आमचें सगळें देवपण आसा पळय तें आमकां सदांच ह्या संवसारांत कितलें बरेंपण देवान करून दवरलेलें आसा तें आमी पळोवंक लागता. वायटपण आहा खरें, पूण ताचेर जेजून विजय जोडलेलो आसा आनी आमकांय तेंच भाग मेळटा. भयणीन भावनो, एक पाटी अशें घडलें. एकलो बापूय सगळें उद्रुशाक लागून भिकारी जालो. ताच्या भुरग्याकूय तशेंच जालें. बायल मेली पूण भुरगो उरलो. तो सदांच भीक मागतालो आनी भीक मागता मागीर मेल्या उपरांत ताणें सांगलें, ओ मोत्ताणा ताणें सांगलें, बाबा हें तूं आतां एक हातून ह्या पळय आहा पळय तातूंत तूं आतां भीक माग. म्हणटच त्या आयदोणांत ताणें तें घेतलें आनी तो भीक मागूंक लागलो. एक दीस एकलो ते सायडींत आयलो आनी ताणें थोडे पयशे घातले तातूंत. पयशे उडयल्या उपरांत ताका तो आवाज आयलो आनी त्या आवाजांत ताका कळ्ळें की हें आयदोण भांगराचें म्हणून. ताणें तें हातांत घेतलें आपल्या आनी पळयलें आनी ताका दिलें. बाबा तूं हांगसर कित्याक म्हणून भीक मागताय? हें घेवन हें तूं विकशी
जाल्यार तुका कितले पयशे मेळटले ते तातूंत मागीर तुज्यान जिवीत तुजें बरे भशेन सारूंक जाता. हातूंत आमकां कितें कळोन येता, आमचें सगळें पवित्र आत्मो आसा आनी सगल्या देण्यांनी तो आमकां बोधता आनी आमचें जिवीत अदीकान अदीक बरें करूंक आवडटा. तर आमी ताका तुराजीर जायत आमी सगलीं जाणां खुशाल जातले आनी खुशाल जावन कितें जेजून आमकां सांगलां, दुसऱ्यांक खुशाल कर, दुसऱ्यांक पाव आनी तूं तांकां पावलो की ना तूं तुकाच पावतले, कित्याक दोबरादायेन आमकां आनीक देव दितलो. हें मनांत दवरया आनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत सारूंक सदांच जेजू काजीर जावया आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयतलो. हे भाशेन आमचे हात जोडून उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, पूण पवित्र आत्म्यानूय बरता. सगळें सुस्कार भायर सोडटना जेजू सगळें पवित्र आत्म्याच्या गोठायेन ताका दिवया, कित्याक पवित्र आत्मो आमकां जाणवायत दिता, शिकोवण दिता, समजिकाय हाडटा. हे परी सगळें आमी भायर सोडटना जेजूचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां नितळ निर्मळ करून आमचें सगळें दुसऱ्या सुस्कारान आपलें बरेंपण भरता आनी आमी ताचे सारकीं जावंक लागता. हे भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं आमी तर जेजू बरोबर सारीत आमी अदीक आनी अदीक ताच्या सांगाता रातभर सत्तेल्या आनी पवित्र आत्मो जेजू आनी बाप आमकां आपल्या येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटलो. आनी सकाळीं तांच्या आसण्यांत उठलीं म्हणटच जेजूक एकवटान 5 मिनट सारले म्हणटच आमी पळयतले ताचो परिणाम आख्खो दीसभर आमचे जातलो. सोंपेपणी सगळो गोत जेजू सगळें आमी हेच परी भोंवतल्या, आयकतल्या, उलयतल्या आनी सगळो वावर करतल्या आमी अदीक आनी अदीक शांतीन आनी आनंदांत आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. भायल्यान खूब संकश्ट आसतले पूण तें आमकां लागचें ना. आमी ताचे वयल्यान जेजू सारकीं चलोन वेतल्या. जेजू ही कृपा, ही शक्ती, हें बरेंपण तुवें आमकां फावो केलेलें आसाय. आमचें जिवीत सगळेंच तुका आमी ओपून दिता आनी सगळीं आमचीं भावां भयणां आसात तितल्याय पासून आमी मागता. जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट दुसरें कितेंय तांचे समारंभ आसात ते समारंभतात तांकां सगळ्या जाणांक आनी जीं कोण दुयेंत आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां आनी कोविडूय जालेलें आसा आनी परिणाम ताचे जायत आसात, ह्या सगळ्या जाणांक तुज्या ताब्यांत करता. आनी आतां आमचो भावार्थ उचारून जेजू आमी तुका आमचें सगळेंच जिवीत पेटयता. सगळीं आतां हात जोडून काळजान थावन म्हणया, सोतमानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो, आंकवार मारये थावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारांत देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून आमकां आपले शिस्त जावंक आपोवणें दिलां आनी आमी आमच्या भावार्थांत थीर जावन एका समुदायाची वांगडी कशीं जिवन ताचे नीज परगटना जावंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागून ही थोडीशी मागणी देवा मुखार उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्प सायबांनी, पाद्रेनी आनी माद्रेनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान देवाच्या उतराचे आनी पवित्र सभेचे शिकवणेचे बारीक स्नानेन वळख आनी समजणीक घेवंक आनी ती आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आपले परजेक ती जिवेक उबाय जावंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता
अशा सरकारी फुडाऱ्यांनी न्हय आपल्या वाद्याचे आनी अपस्वार्थी जावंक पूण आपल्या भितर आसलोल्या अंतस्करणा प्रमाणे जिवन परजेच्या बऱ्याक ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे. पवित्र स्नान आनी तिरावणे संस्कारा वरवीं आमी मागलोली जेसूची पाटलावदारांत जाल्यांत ह्या संवसारांत आमकां ताळण्यो जायत्यो पूण पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्यांक कान दिवन देवाची खुशी आमचे जिवितांत आमी करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे. पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी गोठायेन आमच्या गोंयांत आनी समाजांत वायट उप्रासता ताचेर आमी निशेध मारूं आनी आमचे गोंयची सृश्टी आनी पर्यावरण आमी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक फावो ते उपाय घेवंक आनी प्रयत्न करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे. आमची खाजगी मागणी देवा मुखार मांडया. प्रत्येक जाणा कडेन कितलेच्यो गरजो आसात आनी दुसऱ्यांचे पासून आमी मागूंक आतां हो वेळ देवाक बरोबर सारया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, पवित्र आत्मो एक देणें कशें तुवें आनी जेसून आमकां फावो केलां. ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुताची नीज पाटलावदारां आमी जावंक सदांच तुजी खुशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक आनी जेजूक आमी नीज कोवायकी दिवंक तूंच आमकां कृपा फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. दाना तोयरे वेळार गीत घेवया C11 पेज नंबर 32 C11. बेडोयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली करवदाना बोधो सोम्या आमची मोना दिदा तुका फुला फळा बोधोल आमची शेता मोला उत्पन्न कोचाक ओदीक फळा मागता आमी तुशी बाळा दिता तुका फुला फळा बोधोल आमची शेता मोळा उत्पन्न कोचाक ओदीक फळा मागता आमी तुशी बाळा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
तुज्या पुतान सोर मनशांच्या तारणा खातीर समोर पिल्लें बलिदान आमी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूचे एके गुड्डार कुडीचे सांदे तुका एकवटी भेटयता. संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक ह्या तारणाची बरी खबर पावचे खातीर पवित्र आत्म्या वरवीं आमची जीब सुटय आनी सगळे आमचें जिवीत क्रिस्ती बावळताची व्हडल्यान उत्सारलोली गोवायकी जावं दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्वकाली आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोयाळपणान आपयलीं तांचे रायच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट संपूर्णायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरजांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सुभा जल्मा आयली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaroco sorvis portu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचुरकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचुरकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदोंती थावन ओस्तुमती पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें कोत्ता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रावता.
तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गात सोडणेचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलये वरवीं आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सुभां तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें साशणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाची माय बो भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सुबेच्या समेस्त गवळ्या आनी दर मुंड्याऱ्यां बरोबर तुजे पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुजे पवित्र सुबेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ठांय एकठांय. आमच्या मेलेल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं तुजे उद्देशी सगळी बरी वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, पवित्र आत्म्यान आमी जेजूक आनी बापाक एकवटोन जियेता. जेजूक आमी आजीर आसा म्हणटत हें सगळें देणें आमकां फावो जाता. पवित्र त्रित्वेंत आमी सगळीं जाणां आसा आनी सगळीं आमी जेजूचे कुडींत एकपण अणभवता. ह्या वेळार आमची सगळी मागणी इंतेसां आसा ती काळजांत धाडया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्या सगळ्या आंगणाक आमच्या काळजांत धरून आतां एका ताळ्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्ले कोडसुरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D25 पेज नंबर 61 D25. मागुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजे पवित्र सुबेक सुर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तो तुवें दिलाय ती कुरपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पोसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणेंत वाडोवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. भयणीनान भावनो, आमच्या बजिलिकेंत सगळे पाद्री आनी हेर आसात तांच्या नांवान तुमकां सगळ्या जाणांक परबी ह्या फेस्ताची तुमकां दिता. अ हॅपी फीस्ट ऑफ द कमींग ऑफ द होली स्पिरीट ऑन ऑल ऑफ अस. भयणीनान भावनो, वय आतां इगोर्जो बनूच आसात, पूण आमी तुमकां मिसां, तेर्स, पवित्र बोजोण, मागीर सांतांचें जिवीत आनी शिकोवण हें सगळें तुमच्या फुडें हाडटा. आतां सावन आमी एक नवें प्लॅटफॉर्म केलेलें आसा, तर मंगळारा दिसतान तुमी त्या प्लॅटफॉर्माचेर यात. तें जावन आसा यूट्यूबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल, सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्याचेर तुमी आतां फुडें यूट्यूबाचेर सगळे आमच्यो वस्तू पळयात. तर तुमकां कॉन्टेक्ट करूंक
त्या आदल्याच नंबराचेर तुमी करात 962363959257 हाचेर तुमच्यान कॉन्टेक्ट करूंक जाता. पूण आमी तुमकां धाडटल्या कनेक्शन दितल्या. तुमी फकत ते हाचेर बेल आसता पळय थंयसर तुमी हें करात, मार्क करात आनी हे भाशेन सबस्क्रायब करात. तुमकां सगळें थंयसर मेळोंक लागतलें सोंपेपणी. आनिकूय आमी आतां करतले कितें करतले हिलींग सर्वीस. कित्याक सगळीं जाणां आतां घरांत आसात आनी तांकां हांगसर येवंक जायना, तर आमी विज्युअल ओ ते भाशेन थंयसर तुमकां करूंक ही संदी दितल्या. आमी तुमचेशी येवन ह्या युट्यूबाचेरल्यान तुमकां बेसांव दितल्या. तर हे आमी मंगळारा दिसतान सुरू करता. तर तुमी मातशी तें मनांत दवरात. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकल्यो बागोवन आतां आशिर्वाद घेवया. देव बाप उजवाडाचो दातार, आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिश्यांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. आमेन. शिश्यांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सोर वायट बोसमूक उडोवन आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. एकूच भावार्थ उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशाच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी जे बापाक तुमी आतां बोरवाशान ओतरेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावूं. आनी सोर पदवेदाराचो देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन तुमकां एकामेकाची सेवा करूंक धाडटा. देवाचे वळोवकार. शेवटाक गीत घेवया. M5, पेज नंबर 154. M5. Powidatmo moshedila maka korunieta mafi shanti Santo Spiritus